ते गॅस सिलिंडराचे गॅस काढून खाली अर्धे करून दुसऱ्याक दिताले आनी आपलो दुसरे हितून घालताले अशें गँग आशिल्लें. ते गँगा आतां सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान तें धरलेलें आसा आनी तेजी फुडली कारवाय जातली. आनी हें आसा पळय लोकांक कितें इतले वर्स हें करताले ते सांपडले आतां आनी फुडें लोकांक गॅस म्हाका दिसता फूल मेळटलो. लोकांक हे कमी करताले ते काडटाले कंपनी बरें जाताले पूण हे मदीं अशे जे एजंट आसा हे एजंट काडटाले मदीं अर्दे आनी दुसरो सिलिंडर घालताले. सो तेज्या लागून सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान राती अलॉंग विथ BPCL आणि HPCL आणि वेर्णा पुलीस आणि एक रेड कंडक्ट केली आणि राती तांकां एक जवळ जवळ 7 गाडयो हांगा म्हणजे ओपन एरिया पिकॉक व्हॅली हांगासर सांकवाळ हांगासर मेळ्ळ्यो आनी तांणी थंय पळयलें की जे एक मशीन लायतात आनी जो LPG सिलिंडराचे जे लिक्वीड आहा ते काडटात आनी ते खंय तरी दुसरे कडेन वापरता आनी सिलिंडर जो आहा तो अंडर वेट करून अशे पद्दतीन ते परत लोड करतात गाडयेन आनी ते सिलिंडर मागीर ग्राहकांक सेल करता म्हणून. सो हे सगळें लक्षांत येतकूर जे पुलीस वेर्णा पुलिसांक कळयलें आनी तेंच्यांनी जवळ जवळ 7 गाडयो ज्या सील केल्ल्यो आसा आनी त्याच प्रमाणे तांकां सिलिंडर अरावंड 1025 सिलिंडर तेंच्यांनी तांकां मेळ्ळे. तितूंतले तांकां 132 सुमार डॉमेस्टीक सिलिंडर आहा ते अंडर वेट मेळ्ळे. त्याच प्रमाणे 18 सिलिंडर जे आसा कमर्शियल ते अंडर वेट मेळ्ळे. सो तेणी सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान रितसर FIR केल्ली आसा वेर्णा पुलिसांक आनी सद्या ज्यो गाडयो आसा त्यो वेर्णा पुलिसांनी एटेच केल्ल्यो आसा. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.